Welcome back. Goa is all set to host the annual feast of Goitso Sahib at Old Goa. Novenas of St. Francis Xavier commenced from Sunday. All the faithfuls and devotees from various parts of the country have reached the state to participate in 9 days novenas. Heavy police force has been deployed at the church premises. Bapacie ani putacie ani poidatmiacie navi. आमकां तोर जेजू सांगता सुबान जिवीत जाय जाल्यार तुज्या जिवितांत जेजू भाशेन कोस सोस जेजू भाशेन दुसऱ्याक बोगसोणें दी आनी बोगसोणें घे तूं तोर जेजू भाशेन राजा जावंक सोदता जाल्यार तुज्या जिवितांत त्याग कर सॅक्रिफायस कर तूं तर जेजू भाशेन राजा जावंक सोदता जाल्यार ऑतोर करिनासतना ग्रेस गरीब पडनासतना एक सारको भाव भयणीचो आनी देवाचो मोग कर तेन्नाच तुका सुबां जिवीत मेळटलें आनी तुजी नदर भावार्थाची लांब आनी रूच जावंक पावतली. Election Commission should delete names of all Portuguese citizens from electoral rolls. This demand has come from MGP Chief Deepak Dhaurikar. Dhaurikar said that 6,000 names have been already deleted and Election Commission should delete the rest. He spoke to media after attending party's meeting at Daboli. जे पोर्तुगीज सिटीजनशिप म्हणून घेवन किंवा पोर्तुगीज पासपोर्ट घेवन गोंयांत रावता ते खऱ्या डिलीट जावपाक जाय त्यांचे लिस्ट सारकें मागोवप जाय. आज 6,000 डिलीट जाले आनी आज पेपरार आयला 33,000 तशें आसा म्हणून जी नांवां पोर्तुगीज सिटीजनशीप म्हणून आसा ती सगळी होम मिनिस्ट्रीन पोर्तुगीज कडल्यान मागोवंक जाय आनी ती धाडूंक जाय आनी ती डिलीट जावपाक जाय. MGP held its party convention at Daboli on Sunday. A new committee has also been appointed. PWD Minister and MGP MLA Sudin Dhaurikar says that MGP has a bright future in Daboli. आमी प्रत्येक शेनवाराक किंवा आयतारा समज तो शेनवार जावना फुडले शेनवार येतले पूण एक शेनवार म्हयन्याचो हांव आनी ऑल्टरनेट लघु मामलेदार म्हणजे 2 म्हयन्यांनी किंवा आमी दोगूय बरोबर येतले अशें आमी करत रावतले कारण हो जो मतदारसंघ आसा तो गोंयचो प्रभावीत मतदारसंघ आसा जाका मुखार आमच्या सगळ्या लोकांक एकठांय जर केले जाल्यार आमच्या उमेदवाराकूय भवितव्य आसा आमकांय भवितव्य आसा. Our reporter from Vasco, Dishant Parab. Let's take a short break. Stay tuned.